नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार. अळमी खावपाक आमकां सगळ्यांक आवडटा, पूण आयच्या दिसाक 100 अळम्याक कितले पयशे मोडचे पडटा हाचो अदमास तुमकां आसा? आणि आता याची रेट किती आसा सध्या मार्केटान? सध्या आता मार्केटान पळयात हे विशींची आमची बातमी. सुमार 15-20 दीस पावसान गोंयाक सामको झोडून काडलो. फाटले कांय दीस मातशे वत पडला. अशा वेळार गोंयकारांचो आवडीचो जिन्नस बाजारात दिसपाक लागता आनी तो दिसपाक लागलाय बी. वळखल्यात खंयचो हो जिन्नस तो? हो जिन्नस म्हळ्यार जंगलांनी मेळपी रोयणी वयली अळमी. जुलय म्हयन्याच्या शेवटाक वत आनी पावसाचो खेळ जेन्ना सुरू जाता तेन्ना अळमीचें पयलें पीक येता. सादारणपणान एका मोसमान 2 ते 3 फावट एका सुवातेचेर अळमी येता. टर्मिटोमायसीस अशें ह्या अळमीचें शास्त्रीय सायंटिफीक नांव. पयलें पीक येता तेन्ना खवयांची गर्दी ही अळमी घेवपाक पडटा. अभयारण्यां आनी राखीव जंगलांतल्यान अळमी काडपाक बंदी आशिल्ल्यान ह्या अळमीची आवक मातशी कमी जाल्या, मात मागणी वाडत आशिल्ल्यान ह्या अळमेक मोल बरेंच मेळटा. अंदू सध्या तरी शेकड्याक ₹2000 असो दर चल्ला. फुडल्या कांय दिसांत हो दर मातसो उणो जावं येता. मोल बरें मेळटा म्हूण चड प्रमाणांत ही अळमी काडटात. हाचो परिणाम अळमीच्या पिकाचेर जाता आनी असोच अतिरेक चालू उरलो जाल्यार ही अळमी नामशेष लेगीत जावं येता असो हुस्को पर्यावरण तज्ञांनी उक्तायला. ह्या अळमेचो आस्वाद घेवचो, मात पर्यावरण सांबाळून.